पयलो जो विशय आसा जो आमी सेक्युरिटी विशीं उलयले, सिरियसनेसाचे विशीं उलयले, ते म्हळ्यार गोंय आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर आयसिसा सारकी आतंकवादी संघटना आपले कॅम्प चलयताली आनी रॅकी करताली आनी कांय एक्सपेरिमेंट्सूय करताली वीथ IEDs. सो कितें चल्लां आनी हें कोणाकच कशें खबर ना आनी NIAच्या तपासा भितर आतां हें मुखार आयलां. हातूंतलें वास्तव कितें, बारीकसाणी कितें आनी आमी एक नागरीक म्हणून कितली अलर्ट आसपाक जाय ह्या सगळ्या गजालींचेर उलोवया. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही बातमी वाचतकीर गोंयकार म्हूण तुका कशें दिसलें? कारण इट इज नॉट ओन्ली की आमी आतां मेरेन कोण तरी आयलो, गोंयाक रावलो, ताणें जिवाचा गोवा केलो आनी गेलो अशें आयकताले. आतां फर्स्ट टायम आमी अशें आयकलां की देर वॉज अ कायंड ऑफ अ कॅम्प जंय तुगेले सामकी एक्सप्लोसीव डिवायसीसाचें इवन एक्सपेरिमेंटेशन जातालें. सो आयकतकीर वॉट वॉज युअर इनिशियल रिएक्शन? ना, ऑब्वियस प्रमोद, ही बातमी आयज सकाळीं वाचल्या उपरांत एक खरोच धक्को बसपा सारकी ही बातमी. म्हणजे येदी व्हडली आयसिसा सारकी एक जगान ज्या संघटनेन धुमाकूळ घातला टेररिस्ट एक्टिविटीजान, त्या सारकी संघटना हांगा येवन आमच्या राज्याच्या शिमेर वेस्टर्न घाट्सान येवन हांगा कॅम्प भरयता, टेररिस्ट तयार करता, नवीन भुरग्यांक आपल्या कडेन एट्रॅक्ट करता, टेस्ट करता बॉम्ब स्फोटाचो. इतलें जाल्या उपरांत आतां खंय तरी ताचो सोद लागता. प्रमोद, ती बातमी जेन्ना हांवें सगळी डिटेल वाचली, ती बातमी वाचल्या उपरांत अशें लक्षांत येता की हें इतलें जायसर, म्हणजे खंयच्या तरी वेस्टर्न घाट म्हणजे सामकें घनदाट जंगल, खंय कोणूय मनीसूच पावोंक शकना असो कांय प्रश्न ना. ज्या वेस्टर्न घाट्सान फाटल्या दिसांनी आगी लागल्यो जंगलांत, ह्या वेस्टर्न घाट्सान ह्यो दहशतवादी संघटना आनी हे मनीस थंय इतलें करीसर आमची गुप्तचर यंत्रणा, आमची संरक्षण यंत्रणा, पुलीस यंत्रणा हाका तेचो कांयच थांगपत्तो लागप ना. ही खूबच सिरियस गजाल अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल प्रमोद, की 2014 जेन्ना BJPचें गव्हर्मेंट आयलें देशान, त्या उपरांत BJPन जें एक मिशन सुरू केलें टेररिस्टांच्या अगेन्स्ट, तें जर आमी पळयलें जाल्यार सर्जिकल स्ट्रायका पर्यंत मजल केंद्र सरकारान मारली. पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्रायक करून पाकिस्तानाच्या दहशतवाद्यांक सामकें वटणीर हाडपी सरकारान आपल्या घरान हांगासर वेस्टर्न घाट्सान हें येदें व्हडलें कट कारस्थान इतलीं वर्सां चलता, ताचो सोद इतलीं वर्सां आमकां कित्याक लागूंक ना? तो आतां कसो लागलो? म्हणजे कोण फेल केले? म्हाका दिसता प्रमोद, ही गजाल सिरियस आसाच, पूण आमी कशे फेल गेले हाचेर आमकां एक वेगळो अभ्यास करचो पडटलो. हय सुयश, तुका दिसता की हाव सिरियस इज दिस? इट इज अ फेल्युअर बिकॉज एक आहा की आज NIAनच तांकां धरल्यात, NIAनच ही गजाल मुखार हाडल्या, स्थानीक पुलीस म्हणटात आमकां कांय कम्युनिकेशन ना. सो हाव सिरियस इज दीस थिंग? आनीक कितले म्हयने किंवा वर्सां हें प्रकरण चलतालें? प्रमोद, एक ओवरऑल मोडस ऑपरांडी आतां खंयच्याय दहशतवादी संघटनेची तूं पळोवशी, इवन फॉर काश्मीर, जम्मू काश्मीरा आतां लेटॅस्ट ज्यो गजाली घडटात, टेरर एक्टिविटी अथवा तांचे हस्तकाच्यो एक्टिविटी, ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आतां लोकवस्तींनी ते करनात. कारण कम्युनिटी म्हणटा आमी, मुस्लीम कम्युनिटी म्हणटात, चडशे दहशतवादी मुस्लीम शब्द वापरतात. पूण मुस्लीम हो सुद्दां ह्या गजाली बद्दल खूब अलर्ट जाला. आनी इवन काश्मीराक, इवन श्रीनगरा सारकेले एरियेक लोकवस्तीक ते जर तसले कितें गजाली करूंक गेले हस्तकांचे बरोबर रावन किंवा शस्त्रास्त्राच्यो, ते अलर्ट जाता आनी पुलिसेक इन्फॉर्म करता, सेक्युरिटी फोर्सांक लोक इन्फॉर्म करतात. म्हणून जनरली आतां टेरर अटॅक सुद्दां जाता पळय ते खंय तरी दोंगरांनी लिपून नासतात, नो मॅन्स लँडांत वतात. सो तांची एक्टिविटी नो मॅन्स लँडांनी वचपा लागल्या. आतां हो जो कॅसल रॉक हो जो बेल्ट आसा, हो आतांच न्ही, हो रायट फ्रॉम सिमी जेन्ना आशिल्ली हाजे पयलीं आमी एक दोनदा रिपोर्ट केल्यात की हें कॅसल रॉक भटकळ हो जो बेल्ट आसा, हो नो मॅन्स लँडाक कसो पडटा. थंय कर्नाटकाचें सर्वेलन्स ना, थंय गोंयचें सर्वेलन्स ना. इट इज अ हायली डेन्स पॉप्युलेटेड एरिया. थंय सिमीन सुद्दां हाजे पयलीं टेस्टिंगच न्ही, थंय हाजे पयलीं प्रशिक्षण तळ केल्या सिमीन बी आपले. आनी यासीन भटकळाचे थंय तांकां लिंक सांपडिल्ले, अफजलाचे लिंक सांपडिल्ले. यासीन भटकळ हेडले बेडले गोंया रावन गेल्ले, हे मूळ भटकळचे. इवन भटकळांनी तूं गोवा लिंक जर पळोवशी, भटकळाचे आज जे 70-72 जे तेवटेन ड्रग्स आमी म्हणटा गांवांनी ड्रग्स पावले, हे बेल्टांतल्यान पावना. हो बेजिकली जे लोक थंय सप्लायर जे आसता, पॅडलर जे आसता ते भुरगे, इन्फॉर्म पुलिसांनी कितलेंय दोळे धापूं माजरा भशेन.
हे ड्रग्स खुबशे भटकळच्यान येतात. गांजा लोकल येता, पूण बाकीचे ड्रग्स जे येतात ते खुबशे सप्लायर सांगे, केपें, मोलें ह्या बेल्टांतल्यान भटकळच्यान येतात. सो भटकळ, वेस्टर्न घाट आनी कॅसल रॉक ही एरिया जी आसा ही ह्या एक्टिविटी खातीर पयलींच्यान सेन्सिटीव आसा. आतां गोंयचें तूं जर पळयतलो, गोंय प्रत्येक फाटी आमकां पुलीस स्टेटमेंट दिता मागीर. आमकां कांय सेंट्रल एजन्सी कडल्यान येवना, आमकां काय कोणें सांगू ना. कोण अरे तुमची बीट पुलिसींग, तुमची सर्वेलन्स, तुमची इंटेलिजन्स जर टेरर एक्टिविटी सोदपा खातीरच प्रशिक्षीत ना, तांची प्रायोरिटी ती नाच. आमची बीट पुलिसांची प्रायोरिटी कितें ती सगळ्यांक खबर आहा. भोंवतात ते कितें करून भोंवतात ते. सो तुमची प्रायोरिटी जर ती ना जाल्यार पुलीस मागीर सहज म्हणना आमकां कांय येवना. पूण आमकां कांय येवना ह्यो एक्टिविटी लोकांक दिसना अश्यो न्ही. गोवा हॅज बीन अ सॉफ्ट टार्गेट. आतां गोंयाक ते केन्नाच ती एक्टिविटी हाजे पयलीं एका पुलीस ऑफिसरान सुद्दां आमकां उलोवन दाखयली ही गजाल. ताज्या तोंडांतल्यान गेलें. गोंयाक मरे ते केन्नाच हल्लो बिल्लो करचे ना, कारण तांकां गोंयांत सेफ रावपाक मेळटा. ते गोंयचेर केन्नाच एटॅक करचे ना. ते रावतले वतले. सो कारण हल्लो जालो जाल्यार मागीर सर्वेलन्स एक्टिवेट जाता. सो इवन गोंयांक टेररिस्टां रावपा खातीर सेफ जागो हो हाजे पयलीं एका सिनियर ऑफिसरान आमकां अप्रत्यक्ष उलोवनूय दाखयला मिडियाक. सो इट इज दॅट सिरियस. हय पण पुलीस आज भुमिका घेता अशी अजून पर्यंत अशें म्हणपाक शकता आमी की अधिकृत रितीन कोणेच ह्या गजालीची घोशणा बी केली ना म्हणून. बट जनरली ह्यो गजाली NIAच्या माध्यमांतल्यान येना ते सोर्सिसाच्या थ्रूच येतात. आनी काल ही बरीच पातळी आनी तातूंतल्यान बरोच बोवाळय जालो. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? हे किशोरान एक मुद्दो उपस्थित केलो की जर ही गजाल इतल्या सिरियस लेवलाचेर ऑर्गनायज पद्दतीन चलिल्ली जाल्यार जबाबदार कोण? जबाबदार कोण म्हणण्यापेक्षा म्हाका दिसता कालची जी म्हणजे ही जी कारवाय जाल्या ती पुणे पुलीस आनी NIA दोगांनी मेळून म्हाका दिसता ती कंबायन येते ऑपरेशन ते. तातूंतल्यान ज्यो म्हायती जी समोर आयल्या म्हाका दिसता प्रमोद आमी सगळ्यांनी याद करपाक जाय. आनी जर विसरले आसत जाल्यार की कांय वर्सांच्यान बातमी येतात की सांग्या वाठारांनी कसलो स्फोट जालो आनी जमीन हादरली म्हणून. वेरेज तूं अर्थक्वेक चॅक करपाक गेलो जाल्यार भुकंप जाल्लो नासता, मायनींग बंद आसा, कोण जिलेटीन वापरले इतलो आवाज येवं शकना. सो मुद्दाम काडून पळयात बातम्यो. सिंधुदुर्गान कसलो तरी एक आवाज येयलो व्हडलो आनी जमीन हादरली म्हणून बातमी येता. पेडण्या जाला, बार्देसान जाला की मोठो आवाज जाता, जमीन हादरता, पूण तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना किंवा ते कसली तेजें क्लॅरिफिकेशन केन्ना येना कोणाच कडल्यान. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडल्यान येना किंवा पुलिसा कडल्यान येना. सो ह्यो ज्यो आत्तां जे सांगतात NIAन जे काल हें केलां क्लॅरिफिकेशन दिलां म्हणजे म्हटलां की हुबळी सरस्वती वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी गोंयचे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी एरिया आहा वेस्टर्न घाटाची, म्हाका दिसता गुजरात आनी मध्य प्रदेश सगळे वायल्ड लायफ सँच्युरीज तेंच्यांनी पळयल्ल्यो आहा. तो जसो एक सुयेशान म्हटलें म्हणजे थंय ते कोण पावूं शकना अशे जागो तेंच्यांनी पळयले. आनी त्या जाग्यार तेंच्यांनी ब्लास्ट करपाचो किंवा आनी कसले जे प्रयोग आहात ते बी केले म्हणटात. सो हाचो अर्थ म्हाका दिसता की फाटल्या 8-10 वर्सांत जे गोंयान एक अनवळखी पद्दतीन जे आवाज येताले रातचे आनी जमीन हादरतली, तर म्हाका दिसता की अशें सुद्दां खंय लिंक आसूं येता काय कितें. हाचो म्हणजे हे जे कालचे हेच्या वयल्यान तूं म्हणटा हाजे मुखार जर अशी कितें घडणुको जाल्यार ते आमी लायटली घेवपाक शकना. लायटली इन्वेस्टिगेशन जावपाकूच जाय. बाबा कसलो आवाज तो. म्हणजे आमी कांय वेळार कोणाच्या तरी एक सेक्युरिटी एजन्सी ढकलता तेणी कितें एक पॅक केला सोडला आसतलें आनी कितें केलां आसतलें. पूण हेजी इन्वेस्टिगेशन केन्नाच जायना. आवाज येता, जमीन हादरता, सगळे आनी कितें कोण भिंतीक वेरो गेलो म्हणटा, भुकंप काय जाल्लो नासता, पूण हे आवाज खंयसरले असो प्रश्न अनेकदा येतालो लोकां मुखार पडटलो. आनी कालचे घटनेन म्हाका दिसता ते क्लियर जाला की देर वॉज कन्फ्युजन उरपा जायना. कितें तरी जाला, कितें तरी घडलां फाटल्या कांय दिसां भितर म्हणून म्हाका दिसता हें जालां. आनी गोंयांत हे सुयेशान सांगलें तशें की पॉसिबल आसा वेस्टर्न घाट किंवा जो आपलो सगळो 80 अभयारण्य मुणके खोतिगांव मेरेन हेजो सगळोच मोले अभयारण्य, म्हादय अभयारण्य हे जे सगळे एरिया आसा ही हो एक मोठो कॉरिडॉर भितर आनी कांय ना. तो सगळो पॉसिबिलिटी आसा. आनी NIAन तर म्हटलांच की ह्या सगळ्या एरियांनी ते गेल्ले तेंच्यांनी पळोवणी केल्या बीन म्हणून. सो पूर्ण शक्यता आसा. जयल From two sides to this, one is 3 terrorists have been arrested, and they said they were planning to create terror in 18 locations. 18 locations was their target. That is what NIA said. And one of the camp was supposed to be in Goa. तितून भितर आमकां मागीर आतां मातशें भिरांतची येयली न्हू एक गोवा म्हणल्यार. The bigger question here is a complete intelligence failure in detecting this kind of a organized terror group forming base in the heartland of or near Goa in the forest area. Terror camp, when you are forming a terror camp, you just cannot form it overnight. It will take you months maybe to
create that recce's and other drills, you know, and test your equipment, test your chemical warfare. They are supposed to create even chemical explosions and all of that. So if it is an organized kind of a network, it would have taken them a lot many months to actually put this in place. And it is very sad that, you know, our intelligence has failed to detect this. आता असली आमची forest areas कितल्योच आहा. So why only this? You know, there could be so many other networks which are also, you know, hiding somewhere and that we don't know, and we could be a threat in some point of time. So that is one failure.